मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या उपकारा वाटूंक आयल्या उतर तुझे आयकोन जिणी आमची बदलून जीवनांत तुझ्या वाटो घेऊन सासन जिवीत जोडून मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या उपकारा वाटूंक आयल्या आयच्या दिसा मिसांवे ते सवां ह्या परी आसात जल्मदिवसा संदर्भी अर्गामी स्थिता रजत क्रिस्टोन पिंटो फातिमा वाड्यार टावन तशेंच अर्गामी स्थिता एडवर्ड आनी जसिंता रोड्रिगस रोजई वाड्यार टावन हीं ते सवां हे मिसाच्या बलिदानाक आमी भेटीत आसतना आमची खासकी मागणी आमचे ते सवां इरादे आमच्या सम्याक आमी भेटून हे मिसाचें बलिदान आमी आराम करया बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या न्हू सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो संभ्रम करूंक आनी देवान आमचेर ओतुल्ल्या आशिर्वादांक उपकार बावडूंक एक कुटुंब जावन आमी ताचे आल्तारी बोवारी एकठांय जाल्या आयची देवस्तुती सादी बोळी आनी समाधानी जावंक पेल्याची साकरी करून वर्तेपण जोडूंक उलो दिता आमी जेजूची देख घेवन ताची खरी वर्ती फर्जा जावंक जाय आसली कृपा ह्या मिसा वेळी देवा लागीं मागया मोगाळ बाबा भयणीनो हे पवित्र रितीन वांटो घेवचे खातीर आमची पथकां वळखून घेवया आनी तळकाळसान हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया सांगात आमी म्हणया हांव पथकी पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरू सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविता फावो आमेन सोम्या काकूळ सोम्या काकूळ Krista kakutkar Krista kakutkar Somya kakutkar Somya kakutkar Mahima 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 Deva Usagi Ani Shanti Praja Ishta Sozari Sarvespara Deva Sargi Charaya Sarvaveda Deva
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोमिया देवा देवाची श्री तू संसाराचे पाप करताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया देवा आमच्या बापा पवी समृद्धीचे सगळे नियम तुवें तुझ्या पेल्यांच्या मोगाचे तारयलाय तुजो आज्ञा पडून सस्नाच्या जिविता फावो आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना सांडवयेच्या पुस्तकांतलें वाचप खोटे मनीस आपणा इतल्याक म्हणटात प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता ताची उतरां करी की म्हूण पळवया ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया अशें ताचें लिपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी परकितल्या लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां देवाचें उतर देवाचें व्हड उपकार सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो तुज्या नांवाच्या पदवेन म्हाका निवार देवा तुज्या बळान म्हाका नीत कंदी म्हज्या मागणे आयक देवा म्हज्या सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो गर्वी मनीस म्हजेर उपराटल्यार दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक सोदता देवाची तांकां कांयच परवा ना सर्वेस्परस म्हज्या जिवाचो राखणो
सर्विस परस मोच्या जिवाचो राखणो. सांजाकोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. भोवमगाच्यानो जंय मोसर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अणवे करणी आसा. पूण वयर तांव लाभता ती जणवाय पयले सुवातेर नितळ सांगाता समाधानाची बळी सुदारसून व्हरतात तसली दयाळ्यान भरलेली बऱ्या करण्याचें फळ दितली आनी पक्षपात आनी कापाटीपण नातलेली. जीं कोण समाधान सोदतात तीं समाधानाचें बी ओपून नितीवंतपणाचें फळां लुंतात. तुमचे मदें लढाय आनी झगडें कैतावन उपजाता. तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज मांडटल्या कोट्यावडण्या तावन न्हयवे. तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून कुनी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना. त्या पासून तुमी झगडटात आनी लढाय करतात. तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात. वा तुमी मागता जवेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशलयांक लागून पाडेराद्यान तुमी मागतात. देवाचें उतर. देवाचें उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत देवान तुमकां आपणे दिला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आनी ताजे शिस गलिलियांतले उतरतले. ते वेताना ते कोणाकच कळी जावचें ताका नाका आसलें. कित्याक ताज्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतालो. मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेसी मारतले. पूण जिवेसी मारताच तिसऱ्या दिसा तो जिवन उरतलो. पूण ह्या उतराचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताजे लागीं विचारूंकय तांणी धैर्य घेतलें ना. ते कफरनाहूम येवन पावले आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्लें. तेवा तो बसलो आनी 12 आपल्या ससी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो. जर कोण एकलो पयलो जावं अपेक्षिता तर तांणी सटनाच्याकी निमाणो जायजय आनी सटनाचो चाकर जायजय. उपरांत ल्हान भुरग्याक आपोवन तांच्या मदेगांत ताणें उबें केलें आनी ताका पटलून धन ताजे लागीं तो म्हणालो. जो कोण असल्या भुरग्यांक म्हज्या नवी घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता.
जिवन जेजू क्रिस्त ती भौमगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आयताराच्या ह्या बागे दिसा देवाक दिन वासूंक आमी एक कुटुंब जावन सांगता जमल्या. आज सद्या काळाचो 25व आयतार आमी आचरण करता. आमची चिनी एक निरंतर पैन आमी ह्या संवसारांत जल्मोवन येता. मरमसर आमची एक निरंतरी पैन ह्या संवसारांत आमी करता. आनी ह्या पैनांत आमी एक दीस राजा राजनी म्हणल्या भाशेंत उबे रावता. आनी आमी 2 रस्त्या मदें वेंचण करूंक आसा. एक रस्तो सस्तें जिविताक वाट व्हरता आनी एक रस्तो सस्तें नासाक वन पायता. जेजू आमकां जिविताक पावचो रस्तो वा अशी दरवटो चलोवंक म्हाका आनी तुमकां सर्वांक आपोवणें दिता. बोमगाळ बाबा भयणीनो, आयची देवस्तुती 3 उले आमचे मुखार दवरता. पयलें जावन आसा जिवितांत बुद्वंत जा आनी सारकी विंचणी कर. दुसरें, जिणयेन बरें करतना कश्ट लाभल्यार फाटीं सरनाका. आनी तिसरें, स्वार्थ पयस कर, कित्याक स्वार्थ तुका नासाक पायता. बोमगाळ बाबा भयणीनो, ह्या वेळी म्हाका एक गणिताचो उगडास आयलो आनी गणित हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. एका गांवांत एक ग्रेस्त रयताक एक पावटी ताणें सगळ्या दिसा चलोवन पावच्या तितलो जागो मेळटलो म्हणून एक दर्शन ताका लाभता. आनी त्या दर्शनाक लाभता आसतना त्या दर्शनांत एक सर्त आसलें आनी तें जावन आसलें, सूर्य बुडच्या पयलें ताणें सकाळीं भायर सरल्या जाग्याक येवन पावूंक जाय. दुसऱ्या दिसा वो रयत सकाळीं बेगीन उठून ताजें तें दर्शन लाभलें सुरू केलें. तो वेगवेगळी चल्लो, कित्याक जायतो जागो ताका आपणोवची एक आशा आसली, अभिलाश आसलो. पुरस नासतना लेखी नासतना सगळो दीस चल्लो चल्लो. चिनयेक मेळचो एक अवकाश वगडूंक घेवचो नाका म्हणलो ताचो इरादो. सुमार दनपाराची 3 वरां जाताना जागो मेळूंक ताका एका सर्ताचो उडास आयलो. सूर्य बुडच्या पयलें ताणें फाटीं येवंक आसलें खंय ताणें पैन सुरू केल्लें थंयसर. पूण ताच्या अभिलाशाक ताका मस्त पयस पावल्लो. ताणें फाटीं पैन आराम केलें. भोव वेगान तो धांवलो, उस्वास तो धांवलो. फाटीं पावतस अमथंच पडलो. पडलोच पडलो, थंयच मेलो. आनी अशें तो सूर्य बुडच्या पयलें पावुल्लो. पूण ताका एक ल्हान कुडक्याची जाग्याची मात्र गरज पडली. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या गणिता मुखांत्र आमी कितें शिकता म्हळ्यार बी सवाल आज तुमकां दसूंक पुरो. ह्या समजेन आमी चियत आसतना मोगाळ भावा भयणीनो, आमी 2 रितीचे मनीस ह्या संवसारांत आमी पळयता.
पयलो जावन आसा पेगन वे म्हणटा अनबवडती वाट. त्या अनबवडची वाटेंत हाचे प्रकार संवसारांत एक जिवीत तांणी तितल्यान चिंतचें. मरणा उपरांत कितेंच ना देखून ह्या संवसारांत जाता तितलें गम्मत मारून चुकव्या चुकीन आसल्यारी परवना. जिणेन गरजेचे अधिकार आनी अधिकार मात्र पयशे आनी कुशलगाय ह्या अनबवडती वाटेची निशाणी. आनी दुसरी वाट गॉड्स वे म्हणटा ती जावन आसली देवाची वाट. हाचे प्रकार संवसाराची न्ही सगळी सरकीची करची एक वाट, एक तयाराय देवाचे उपादेश पाळी जाय. ह्या वाटेन आसतना कश्ट संकश्ट येवंक पुरो, पाताक आदारूंक नुसो आनी हाजे भोवती आमकां मेळचें सर्गीचें इनाम आमच्या चलत्या जिविताक ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या देवस्तुतेंत आयच्या शुभ वर्तेंत आमकां तर वर्तेपण कशें पारखुचें, खरो अर्थ मनीस कोण ह्या संवसारांत. एका मनशा लागीं आसल्या पयशांनी आमी ताका अर्थ म्हणयेत की ह्या ताजे अंतस्त पळोवन समाजान ताजो अधिकार पळोवन तो अर्थ म्हणून सांगयत की म्हणलें सवाल आस म्हज्या मोतीक उदयतना हे सवाल मात्र जावन उरना, बगार हे सवालाक अर्थ दिवंक आमी शकता. आनी आयची देवस्तुती बोमगाळ भाव भयणीनो सादी बळी जावन समाधान जियोवंक आनी पेल्यांची चाकरी करूंक सर्गीचें राज चडूंक आम्हा सर्वांक आपयता. आमी अरियकली सोम्याची मोगाची भाव आनी भयणी ह्या भोवपबीत दिसा आमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदाना पात्र घेतना सोम्याचो संदेश आमी आमच्या घरा व्हरता आसतना जेजूचे सीट वाटेर चलतना तांच्या मदें व्हड कोण म्हूण एकामेकाक तर्कन पडटाले. 2000 वर्सां घडलें घडीत बोमगाळ भयणीनो आसुनी आमच्या समाजांत आमी थोडे पटीन उलयता हांव कोण व्हड कोण म्हणलें चिंतप आमचें तें आसता. आनी चेतना तें चिंतप आसलेल्या त्या सिसांक चेजून सांगिल्लें जावन आसा जर कोण एकलो पयलो जो अपेक्षिता तर ताणें सपनाचो निमाणो जाय आनी सपनाचो चाकोर जाय. मार्काच्या 9व्या अध्यायान 35 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आपुरबायेचें वर्णन करता त्या शुभ वर्तेंत जेजू म्हणटा पळया भुरग्याक, पळया भुरग्याक. घरांत ती कनिश्ट आमच्या अरियकल्या घरांत जाल्यार ती म्हत्वाची जावन आसात आमच्या घरांत. तांच्या वडिलांक विधेय जातात ती भुरगीं, कोणी तांचे अभिप्राय विचारिनात तरी आपूण कितें जावन आसात तातूंत ती संतोश पावतात, उल्हासान जियेतात आपल्या कुटुंबांत. तुमी ह्या भुरग्यांची एक सेवक जाय. अरियकल्या आवय बापायक एक सेवक जावन भुरग्यांची चाकरी करचें एक देणें देवा बापान आम्हा सर्वांक फावो केलां. तांची ती सेवा करच्यान अरियेका सर्वची सेवा करता आमी. तुमी वर्ते जातात आनी अशें म्हजी आनी म्हाका धडिल्ल्या बापाची खुशी तुमी करता म्हणटा सोमी. आनी तिसरें संवसारी मनीस बोमगाळ भाव भयणीनो लोकांचेर अधिकार चलोवंक वर्ते जावंक चिंता. हे मनशाचें चिंतप आमच्या समाजांत आसता. तर मनशा भोवती हेरांनी आपणाची चाकरी करच्या खातीर येवंक ना, बगार आपणाची हेरांची सेवा चाकरी करी जाय म्हूण आयिल्लो. आनी हे स्पश्ट रितीन मार्काच्या
10व्या अध्यायान 45 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. हा प्रभायचे देवाचें उतर बोमगाळ भाव भयणीनो, आमचो सोमी सेवा करूंक आयिल्लो तर आमी सोम्याची जावन आमी ह्या संवसारांत येत आसतना आम्हा सर्वांक तेच प्रेरण जावं लाभो दी म्हूण आमी मागा जाय. ह्या आधुनीक संवसारांत बोमगाळ भाव भयणीन एक नदर आमी घालया. ल्हान जावंक पुरो, काल जावंक मनीस आसयना, बगार व्हडपण दाखोवंक, मान आपणोवंक, अधिकारांत चलोवंक आमी विविध वाटो सोदता, विविध रिती आमी सोदता. आनी ह्या चलकान आमी आसतना संवसारांत पयशे जोडी जाय, आस्त बरी आपणाय जाय, असली अभिलाषा संपूर्ण रितीन चोखणी इनवान आमी म्हणटा बत्तीनाथ बरड म्हण. आमकां कितलें जाय ताजें की वर्थ आमकां मेळत की म्हणल्यार हर एकल्याची खुशी जावन आसा मनीस जावन जल्मल्ल्या ह्या संवसारांत. जर अभिलाषा आमी हांव वर्थ करता तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, पूण आमची अभिलाषा जायते फावटी आमच्या मदें लढायाक झगड्याक कारण जाता. राष्ट्रा मदें झगडी कारण जावंक इत अभिलाषा राष्ट्रा मदें आसा. इश्टा मदें मानसता उपजोवंक अभिलाषा वरवीं साथ जाता. एक भावा आनी भयणी मदें, भावा मदें, कुटुंबा मदें, शेजारा आनी आमच्या सर मोगाच्या मनशां मदें जाय जाल्यार वेगळसर अभिलास कारण जावन आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी खंयच्या स्थितीन आसता म्हणलें आमी आमकांच तोलान करचें भोव गरजेचें जावन आसा. तर फुडें कठीण मसूर आसा, आमकां इल्लो राग आसता, आमी स्वार्थी जावन आसा, कित्याक आमी मनशा सैमान व्हड जावन आसा आनी अशें अभिलाषा आमकां चडीत अशें कारण पावता. आयच्या शुभ बर्तेंत जेजू आमकां सर्वांक एक संदेश कितें दिता की म्हळ्यार आमच्या जिणयेंत बोमगाळ भाव भयणीनो अभिलाषांतावन पयस रावंक तो आमकां उलो दिता. तर हांव तयार आसां की म्हणलें वचपी सवाल आज आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. तुमी आयकलां आशये दुःखद मूಲ सांगलां गौतम बुद्धन. आशये दुःखद मूಲ म्हणलें हें गौतम बुद्धन सांगलें एक निजायकी सत. आमी लेखावरती आशा करची नाका. ह्या संवसारांत आसा जाय तातूंत कांय चूक ना. आमच्या कुटुंबाचें स्थानमान पळोवन त्या प्रकार आमची दिसपट्टी चिणी आमी करची ताव तर खरी ग्रेस्तकाय पळोवन न्ही, ह्या शेजाऱ्यांच्या ग्रेस्तकाय वंदन तुलन पण आमचें उणेपण वळखुचें न्ही. देखून आशिके इद्दಷ್ಟು कालो चाचो म्हणल्या परी असल्या तृप्तींत आमी पावल्यार निजायकी आमी वर्ती जावता. आनी केन्ना आमी खालती जाता तेन्ना आमचो सोमी आमकां अर्थो करता. समारपटी मोबगाळा भाव भयणीनो, आमचे संदिग्ध परिस्थिती आमी तोलान करीत जाल्यार ह्या आधुनीक परिस्थितीन जावंक पण आमच्या पिरगस गवळीक परिस्थिती, जावंक पण आमचे संघ संस्थे, आमचे सगळ्या देशीचे आयोग, वाड्या सेवा दिवचे गुरकार कितेंच अधिकारांक आसता तर निजायकी तें निस्वार्थपणी तांणी सेवा दिवची म्हण जायना. अभिलाषा खातीर अधिकारा खातीर म्हाका स्थान मान जाय जे म्हणली आमची अभिप्राय जावन आसा. तर आज जेजू खालच्यांक अर्थो करता. जर म्हाका अधिकार जाय तर हांवें साकोर जाय आनी जेजू प्रकार वर्तें जावचें म्हणल्यार बोमगाळ भाव भयणीनो, तेजें चिंतप आसलें आमच्या चिंतपा बरें न्ही. सपना प्रास निमाणें जावचें तें जावचें जेजूचें धोरण. आनी कालतेपणाचो शेगूण आपल्या चलमाची वितात आटापून आयिल्लो आमचो सोमी आनी कालतेपणान शेयल्यार मात्र जेजूचें मिसांव मन धरून उरयेच. आनी जो कोण सर्वांकी खालतो जावन सेवक जाता तो निजायकी वर्तो जाता. आनी शिसांचे पांय धुवन सेवक चल्लो आमचो सोमी, कुर्सार मरण पर्यंत खालतो चल्लो आमचो सोमी, देवान ताका आज सगळे संवसार भर अर्थो करून पासरला. तर त्या सोम्याक आसिया भोवभगेवंत ह्या वेळी मिसच्या बलिदान आमी पात्र घेवन एक ल्हाना भुरग्यां बरी खालतो चालून जेजू आमकां उलो दिसता अर्थो जावंक म्हणलो संदेश आज आमकां तो दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्येच्या संपूर्ण त्यागाच्या
प्रतिरूप जावन आसच्या ताज्या पवित्र बलिदानाक अजर जाल्ली आमी सर्व ताजी मोगाळ भाव आनी भयणी ताजे करी खालती चिणी आपल्या स्वार्था खातीर न्ही बगार ती स्वार्थ सांडून पयस रावंक जाय असली कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जोडून घेवया आनी तसो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां ताज्या बेसांवांनी कृपेने नेटण म्हूण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. एकाच देवाक सतमानता सर्वपदेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सौम्या जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर कळार बापान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजल्लो परत येव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सरस्त केल्यार आमा मनशां पसत आनी आमचे सोडणे पसत सरकारान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांवकार मेरेची उदारी ताणें कोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंच पेला ताका कुसार मारलो ताणें क्लेशपुरान पुसले आनी ताका आनी केबिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मुक्ती करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राज्य शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीव देतार तो बापा आनी पुतान जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमानता पदकांच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणान आनी सृष्णाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगाळ बाबा भयणीनो आज आमकां जेजुतावन कालतेपणाची देख आनी आदेश मेळ्ळा. जिवितांत कालतेपण आपणावंक तस आमकां आदार दिता म्हूण सगळी आमची मागणी ताजे वरवीं सर्गीच्या बापा मुखार दवरया. मोगाळा बापा आमच्या पापसाहेबान बिस्पांनी याजकांनी आनी सर्व धर्मिकांनी तुज्या शेतांत वावरतना निस्वार्थपणान उर्बेन आनी पवित्रपणान वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व फुडाऱ्यांनी तांचो अधिकार लोकांचे सेवे पसत वापरूंक जात मात देखीन आसतना निष्पक्षपती जावन वावरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस पिडेस प्रायवंत आनी एकसुरपणान आनी कश्टतल्यांचेर तुजे काकुळटीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी वायट सवयांक बली जायनासता मोगाच्या आनी मागण्याच्या स्पिरितान भरून जणवायेन भरलेली देखीवंत क्रिस्ती जिणी जियोंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. योकरिस्ताच्या ह्या मेजाबोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग सदांच नियाळून तुज्यो वाटो समजून तोच मोग हेरांक दाखोवंक जाय आसली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा ह्या बोपोवेत संजेच्या वेळी तुज्या मोगाळ भुरग्यांनी आमची मागणी तुजे पांया तळा समर्पिल्यान दयेन आयक सदांच तुज्या मोगान सांबाळ म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. काणिकांची सौम्या तुका आसमर्पिता जियेर उपकार जावं धन्या तुका आमकां भेटोवन दिता आमकां भेटोवन दिता. कुटुंबानी होवाय तुवें आमकां दिल्लो आतां बोटां
करतलो जीव ही आमची पवित्र करतलो क्रिस्ता कुडीन तो बेगीन बदलतलो जीव ही आमची पवित्र करतलो काणिक आमची सौम्या तुका आज समर्पिता जीव कसा दुनिया तुका आमकांच भेटोन दिता आमकांच भेटोन दिता तुम्हें परसोम्या आनामी आयल्या ओपून दिवच्या तुका वेदीस नशी जमल्या नामा वचर आमी सांडून पातकी जिणी केल्या वास्तूची देणी नापवूच आमी सांडून पातकी दिणी केच्या कायल्या वास्तूची देणी काणिक आमची सौम्या तुका आज समर्पिता जिये उपकार जावं दुनिया तुका आमकांच भेटोन दिता आमकांच भेटोन दिता काणिक आमची सौम्या तुका आज समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदव्या देवा मानतलें जामून मागात सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितालोय म्हूण आमी बावडटान सत मानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता हे मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन। सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा ते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वैशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर काळीनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्यान जल्म दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडिली आमकां पदकांतली आपल्या पुनाच्योनपणांत शिकले आमा सेविस्तांक जिवी सस्नाचे आपल्या महिमे व सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय
उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे सर्वेस पोराचे नामी येता ताकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्या तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तीन सजीव आनी पवित्रपण उपजता उदय दितावन असते ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोणी करच्या एकाच परजातून जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी मागणी करता तुका बेटोच्या गाडल्यान ती तेणी त्याच पवित्रत्म्या तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताजी आज्ञा पळोवन वो आमी संस्कार समरमता तो परतीन जाल्ल्या त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची त्याच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें कराराचें रगत पदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वरूचलें हे म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गोड आमी परगट्या जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमच्या सडवणे पासून तुज्या पुतान सुसुल्ल्या कश्टा मरणाचो तेज्या आनंदभरीतपणा जिवनपणान आनी सर्गांत चडणेचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताजी वाट पळोवन आसा देखून उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टका जडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तुजे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां त्याच पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड एक आत्मो आमी जावं निर्मी तुका भेटयलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचें मागीर भोवभगेवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेत भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता
बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियरां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसूर तुज्या पवित्र सभेक बावरतान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये कर. तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुज्या इश्टागाती ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तां मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सशना दादोशी जातलो म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताजे वरवीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जोत पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या सर्वांनी आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस कय आमकां दी. सर्गीची बाग आनी आमच्या सर्वंदराचे जो क्रिस्ताचें येणें बरवशा अतिरिक्त केल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाचय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म तांबळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दीस घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एक फावट सांबाळ. तूं चियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आशिता सोमिया पावला लेता तनिया आशिता लालेता देव तुका सदा. आशिता सोमिया पावला लेता तनिया
आशिता लालिता ये तुका सदा जावनासाय खाणत्म्याचे आत्म्याक मोच्या घरपाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज मोचे सदांच सर कर बिडार तुझे आशिता सोमिया लालिता दुनिया आशिता लालिता ये तुका सदा पासून संवसारांत आयलोय कालवार दोंगरार जीवन पिलोय उड्या रुपार्या काळजांत येताय आत्म्याक मोज्या तुजी दिताय आशिता सोमिया लालिता दुनिया आशिता लालिता ये तुका सदा प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांत तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमच्या अस्कतकाय लागून परतून परतून आमी पडटा तेन्ना यस बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणयेन चालीन आमी बगीसो दाखयसो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. सोम्या तुजो संदेश घेऊन कांतेपणी आमी चलता मुखार तुझे सोम्या सदा पाथेर जिविताचे वाटे फुडे सरता तुझी कृत्या नियाळू हरसून कीर्ती गायता गीता संगीता बियोल विज्ञान सर्वेस्परा तुका वाकता तुझी कृत्या नियाळू हरसून कीर्ती गायता गीता संगीता बियोल विज्ञान सर्वेस्परा तुका वाकता पुत्रा सोवे आकार मोरे आशीर्वादी आमकां भाग्यवान कुसाचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र नावे आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस
भोव पुरातन पिरगज तशेंच ह्या पिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.